धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. मिलेतावन पावलू एफेसाचे पवित्र सभेचे जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तेतून थावन हांव तुमचे मदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवाच्या आडकां नाटकां लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां दोन परगट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या जेजू सोम्याचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कैदी जालोंच म्हूण समजून हांव जेरुसलेमाक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकलो. पूण म्हाका बंदखण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाचे देण्याचे शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुन्यारपण शाती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवचें नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयचे दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करून हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार भोलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस नव्यान तुवें सुफळ केलोय. थंय देवा, तुज्या बरेपणान तुज्या गोरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरचेक बिराड गावले. सोबाब, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो बार आपणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत थारोन आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. सोबाब, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाळ आसतलो. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका महिमा दिवंक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें तुका दिल्ल्या समेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशाकुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिले. सासणाचें जिवीत तें हें, तांणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक
आनी तुवें पाठयल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शाती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुजे सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका बोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिले ते मनशाक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी तांणी तुजें उतर सांबाळलां. जें सगलें तुवें म्हाका दिलें तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्यात ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणीन ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलें म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तुमचे पासत मागतां. कित्याक ते तुजें जेजू म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुवें म्हाका करूंक दिलेलें काम हांवें शार्ती पावयलें. नियाळाक आदार. 2025 वर्सां आदलो क्रिस्ती बावाट आमचो. देव सोबत आसलो तो मनीस जावन बापाचे कुशे प्रमाणे संवसारांत जल्मांत आयलो. मनशा मदें जियेलो. सुर्गींचें राज परगटलें. साबार लोकां पेकवणी दिली. पातक्यांची पातकां भोगशिलीं. सैतानाचे पोदवे आड तो झुजलो. सिसां सांगाता जियेलो. देवाचें उतर तांकां शिकयलें आनी पवित्र पुस्तकांत सांगलोल्या प्रमाणे ताणें कश्टांचें मरण सोंसलें. तो कुर्सार मेलो. ताका निकिपिलो आनी तिसरे दिसा तो नव्यान जिवन जालो. सोबार जाणांक तो दिश्टी पडलो आनी 40 दिसांनी वैभवान स्वर्गार चडलो. आतां बापाच्या उजव्याक बसला आनी एका दिसा आमची मनसोबी करूंक परत येतलो. तोच तो सोमी जेजू क्रिस्त, आमचो एकलोच देव आनी दोनी. बावाटाची पाटलावदारां आमी. जेजून बापाची खुशी केली. आमचो बावाट आमी वाडोवया. जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक ह्या उत्सवेक वर्सांचो आमचो हेतू करुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपले कार्य संपून बापाशी परत वेता. हीच भावना आमकां आसूंक जाय. देवान आमकां खेरीत येवजणेन जल्मांत हाडल्यान जाल्यार ताची खुशी करूंक आनीक एक दीस ताच्याच राज्यांत परत वचूंक. आसात काय आमी तयार? बरें तें करून आनी वायट तें सोडून दिवन स्वताचे आनी नितीचे वाटेर चलूंक वावरया. आयज आमचो थाराव जावन दी जेजूच्या पावलांनी चलून आमी सर्गींची वाट धरूंक वावरया.